लुकाचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथीच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं ताची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड अपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबरली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारिये, तूं देवाच्या अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हरतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिरवसण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हरत्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पोले, तुजी सोयरी एलिझाबेथीन उत्तार पिरायेचेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांचटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पोराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा पोरमोणें. आनी देवदूत तिचे सोडचिल्लो कडसरलो. देवाचें उतर हें.